आपण घरातल्यान भायर सरलो म्हूण दुसऱ्या घरात गेल्लो ना, आपल्या घर प्रवेशाची गरज ना। आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार बीजेपीच्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयल्लो। हांव घरा भायर सरलोलो किंवा बाजूक सरलोलो याचो अर्थ हांव खंयच्या दुसऱ्या घरान वचूंक ना। घरप्रवेश नाका म्हणटा घरप्रवेशाची गरज नाका। म्हाका एंट्री कित्याक करता? त्याविशीं विचारल्यार मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे म्हणटा, पार्सेकार पक्षांत येता जाल्यार आपूण ताका येवकार दिता। नेते पक्षा भितर येतात ती बरी गजाल। तिकेट कोणाक दिवची ते निमाणे पक्ष थारायतलो। माझे कर्तव्य आसा, जरी आमदार जरी नसलो जाल्यार त्या लोकांक हांवें सर्वीस दिवप। तुम्ही म्हटल्या तशें सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळ्यो योजना असो ते तेंचे पर्यंत पावप। जे इवन पक्ष सोडून गेल्ले ते परत येवपाक पळयता। आता तुम्ही म्हटले पार्सेकर सरा बद्दल म्हाका प्रश्न केलो। आता अध्यक्ष पक्षाचो प्रदेशाचो अध्यक्ष असल्या कारणान तांकां जबाबदारी आसा पक्ष कसो वाडोवप, नवे घेवप, जुने जाणटे घेवप। पार्सेकर सर पक्षान परत येयलो म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, हांवें तेजें स्वागत केलें। कारण जितकी लिडर पक्षान जे येतात ते कोणाक घेवप न घेवप पक्ष ठरयता। पण जे येतात येवन वेलकम। म्हाका होच प्रश्न एका आमच्या पत्रकार भावान जिताच्या संदर्भात हांवें म्हणलें मोस्ट वेलकम। तिकेटीच्या संदर्भात पक्ष निर्णय घेता, पक्षाचे लिडर निर्णय घेतात। आपण भितर गेलो की आपणाक तिकेट मेळटली, ते दिसपाचो तेंचो प्रत्येकाचें हेच आसता श्रेष्ठ ठरता। प्रुडंटा खातीर मकबूल मागे म्हणी।